नमस्कार. अंतरिक्ष अप अप अँड अवेत सगळ्यांक येवकार. आज आमचो सामको स्पेशल एपिसोड. आज आमचो 75th एपिसोड. सो 75 जाली आमची ह्या ब्रह्मांडात फिरून फिरून ट्रॅव्हल करून करून आज आमी आमच्या पृथ्वीचेर आसात. आणि लास्ट टायम तुमकां याद आसतलो सोलार एनर्जी हो विशय आशिल्लो. गोवा एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सी थंय हांव आशिल्लो आनी तुमकां सोलार एनर्जी बद्दल खुबशी म्हायती दिली. आनी आजूय बी आमी कंटिन्युएशन करतले. सोलार एनर्जी यूज करून गॅजेट्स सगळे जे मशीन्स कशे कशे चलतात, कशे तुमी यूज करूं शकतात. इट्स नॉट दॅट की ते कितें तरी लॅबान आसतले आनी कोण तरी सायंटिस्ट तांचेर हे करतले, एक्सपेरिमेंट करतले. तुमी सुद्दां घरा बसून हांचो सगळो फायदो घेवंक शकतात. आनी ही रिन्युएबल आनी आमी म्हणुया की कंटिन्युअसली जी फ्री सुर्या कडल्यान एनर्जी येता, एनवायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी येता, ही तुमी तुमच्या डे टू डे लायफान यूज करून तुमचें जिवन बरें करूं शकतात. आयच्या एपिसोडाचो होच उद्देश आसा. आमी गेडाच्या भायर कंपाउंडान आसात सालिगांव हांगा. आनी हांगा सगळे सोलार एनर्जी कशी जनरेट जाता ते एक्चुली आमी प्रॅक्टिकल आतां पळयतले. डॉक्टर प्रमोद फाटक जे गेडाचे मेंबर सेक्रेटरी आसात, लास्ट टायम तांची वळख आमी केल्ली, म्हजे बरोबर हांगा आसात. आनी हांगा गेडाचे स्टाफ आमकां आतां डेमॉन्स्ट्रेशन करून दाखयतले की सोलार एनर्जी एक्झॅक्टली कशी यूज जाता आनी तुमी ती कशी यूज करूं शकतात. तर आमच्या बरोबर आसा गौरीश कवठणकर. आणि गौरीश कवठणकर आमकां सोलार पॅनल्स, विंड मिल्स आणि कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी कशी जाता इन गोवा एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सी ती आमकां एक्सप्लेन करतलो. तर गौरीश, हे हांगा सगळे सोलार पॅनल्स लायिल्ले असतात. सोलार पॅनल आतां स्टुडंट्सांक तरी कॉमन थिंग जाला, सगळे कडेन सोलार पॅनल्स हे दिसतात. पूण हे सोलार पॅनल स्पेसिफिकली हांगा कितें करतात, कित्याक लायिल्ले आसात? हेजें म्हत्व म्हटल्यार आमी जी ही लायट हांगासर तयार करता सोलर पॅनला वयल्यान ती आमी स्टोर करून दवरता. आनी जी आमकां जेन्ना पळय गरज आसता ती लायट ती आमी इनवर्टरा वयल्यान ऑफिसाक वापरता. आनी रातच्यो आमच्यो बेजिकली स्ट्रीट लायट हेजे वयल्यान रन जाता विथीन द कॅम्पस. सो आमकां ती दिसाची यूज जाता आनी रातची यूज जाता. हांव फ्लॅटान रावता. फ्लॅटान हांव इन्स्टॉल करूं शकता सोलार एनर्जी? हय, तुमचो जर रूफ टेरस आसा, म्हजो टेरस आसा. रूफ तर ओपन आसा जाल्यार रुफाचे सावथ फेसिंग डायरेक्शनार तुमी ती फेस करून इन्स्टॉल करपाची. आनी ती जितली पळय तुमकां दिसाची लायट जाता त्या प्रमाणे तशी कॅपेसिटीची इन्स्टॉल करून घेवपाची. जस्ट पॅनलां लावन जायना. सो आनी कितें कितें जाय पडटा, कशी आसा ती सर्कीट कशी आसता ताची? बरोबर. तेजें म्हटल्यार तुमकां समजा दीस आनी रात म्हणजे दिसाची वापरूंक जाय रातची वापरूंक जाय जाल्यार त्या रातची जाल्यार तुमकां ती लायट आमी स्टोर करून दवरची, म्हणजे ती कॅप्चर करून कन्झर्व करची पडली. आनी ती एक तेजे एक दवरपा सांठोवपाचो उद्देश म्हणल्यार आमी ती बॅटरी, जशी आमची कार बॅटरी आसा तशें नॉर्मली एका सोलर बॅटरी येता तितून आमी ते स्टोर करून दवरूं शकता. घरा म्हाका अशें पॅनल इन्स्टॉल करपा जाय, ताजे बरोबर बॅटरी इन्स्टॉल करपाक जाय. बरोबर, ताका बरोबर बॅटरी बरोबर इन्स्टॉल करची पडटली. आनी ती तुमकां त्या वांगडा इनवर्टर एक परचेस करचो पडटा. नॉर्मल सोलर इनवर्टर येता तेज्या वांगडा. त्या सोलर इनवर्टर वयल्यान तुमी ती लायट ती कन्वर्ट करपाची आनी तुमकां जाय तेन्ना ती वापरपाची. रातची जाल्यार रातची, दिसाची सगळे एप्लायन्सीस चलोवंक शकता. आतां पयले पळय ती ही आमची दुसरी आसा ती विंड मिल, म्हणजे पवन चक्की म्हणून येता ल्हानशी. ती ती दिसाची चलता तशी रातचीय चलता. जशें सुर्या पासून दिसाची वीज तयार जाता तशी आमची वाऱ्या पासून दिसाचे जशे वारे येता तशे दिसाचे सुरू जाता. प्लस तुमच्या रातभरूच चलता. तेजी एडवांटेज म्हटल्यार तुका पावसान चड एडवांटेज मेळटा, कित्याक सोलर वारें मारता, वारें चड आसता पावसान आनी वत कमी आसल्या प्रमाणे हेजो चड फायदो मेळटा आमकां विंड मिलाचो. म्हणजे हे कंपोजीट कशें सोलार आनी विंड एनर्जी? बरोबर. ती हायब्रीड कशी टॅक्नॉलॉजी, विंड आनी सोलर. ताका लागून हायब्रीड सिस्टम अशी म्हणटा. आतां आमी येयल्ले आसा हे कंट्रोल रुमान, तितून आमी बॅटरी स्टोर करून दवरली आसा. तुमकां ह्यो दिसता पळय सगळे बॅटरी जो पावर जनरेट जाता सोलर आनी विंडा वयल्यान तो आमी ह्या बॅटरीन स्टोर करून दवरता. आनी तो आमकां जसो जाय पडटा पळय तसो आमी तो वापरता.
इन्वर्टर मार्फत आमचे कडेन तो इन्वर्टर आसा एक तो हायर कॅपॅसिटीचो. सो आमी तो दिसाचो ऑफिसाक लागून वापरता. जेन्ना वीज वयता पळय तेन्ना आमी तो इन्वर्टर ऑटोमॅटीक स्टार्ट जाता आनी तसोच रातचे आमचे बाकीचे कॅम्पसान स्ट्रीट लायटी आहा तो हे इन्वर्टरान चलता. तो टॅक्नीक म्हाका समजली जाल्यार पयलीं आमचे फोटोवोल्टायक सेल असतात आनी विंड मिलूय बी ते एक जॉयंट ताचे प्रोग्राम हें आसता कॉम्पोनंट. मागीर ते एनर्जी जनरेट करता ती तुमी बॅटरीन स्टोर करतात आनी बॅटरीन जी स्टोर केल्ली एनर्जी आसा ती थ्रू इन्वर्टर तुमी आमकां पावयतात, घराक वापरता, बाकीचे अप्लायन्सीस चलयता. बरोबर अशें. So those who are in hurry to cook can also cook faster. If the solar cooker takes 2.5 hours to cook, we can cook the 5 liter solar pressure cooker using this concentrating paraboloid mirror. Concentrated paraboloid mirror. See What does this mirror do? So what is the technique? The idea is these are not glass. These are the strips of the reflecting material like steel strips. They are in the paraboloid shape. So what happens is any energy that is falling on this large surface is ultimately concentrated here, and this we have cooked within 25 minutes. This 5 liter cooker is ready for cooking. So, but then this cost is little more, and you have to place it on in such a way that it is always oriented facing the sun. That adjustment is here. So this is faster cooking. तर म्हजे बरोबर अनुपा कोरजुवेकर आसा जी हांगा गेडान खुबशे इम्पॉर्टंट काम जे पॉप्युलरायझेशनाचे करता, लोकां कडेन पावोवपाचे जे आमी करतात थ्रू प्रोग्राम, तशें हांगा गेडान भितर अनुपा करता. तर अनुपा आमी ते पॅराबॉलीक मिरर बी सगळें पळयलें कॉन्सन्ट्रेट कशें करून करपाचें. आतां तें मातशें सरान सांगलें की एक्सपेन्सीव आसा आनी मातशें हॅसल तातूंत थोडे हॅसल्स आसात, पूण म्हाका दिसता सोलार कुकर इज हॅसल फ्री आनी कोणूय ताका एफोर्ड करूंक शकतात. सो सोलार कुकर तुमी हांगा दवरला, कितें रांदूंक बी घाला हांगा? हय, कितें जालें, हो सोलर कुकर आमी सकाळीं भितर जेवण घालून दवरिल्लें आसा. कितें शिजपाचें तें आतां तुमच्या समोर आमी तो उगडून दाखयता पयलीं. तर हांगा आमी सोलार कुकरान कितें कितें रांदलां आनी हे वेळान कितें कितें जालें आसतलें, सोलार एनर्जीन कशें अन्न शिजलें आसतलें तें आमी प्रत्यक्ष पळोवंक शकतात. तर पयलें कितें आसा, आमी सकाळीं दवरिल्लो आनी आतां तो 3:30 उगडटा. हाजो अर्थ ताका इतलो वेळ लागना. खरें 1.5 ते 2 वरां भितर शिजता. फक्त तुमी येवपाचे आशिल्ले म्हणून आमी तो उगडनासतना दवरलो आनी बाकीचे म्हणजे तुमकां पळोवपाक मेळटा. अनुपा म्हाका कळ्ळें तूं कितें सांगता तें. म्हाका दिसता न्ही आमी जर अन्न आमी डेली आमच्या गॅसार जशें रांदतात तशें खूब वेळ दवरलें जाल्यार तें वाट लागता, पूण सोलार कुकरान कितले वेळ दवर तें वाट लागना, पूण गरम उरता आनी बरें उरता. आनी हें एक 4 लोक घरान रावतात, 4 मेंबर्स अशा फॅमिली खातीर डिझायन केल्लें आसा. ताका हो एक जो मिरर आसता, जो नॉर्मल आमचो मिरर आमी हारशे जो तोंड पळयता तो मिरर, फ्लॅट मिरर, आनी हो एक आसता आमचो टफंड ग्लास म्हणटात ताका. तर टफंड ग्लास कित्याक आसता, तर केन्नाय आमी उज्याचेर जर ग्लास दवरलो जाल्यार तो फुट्टलो. म्हणटकीर जेन्ना भितर जेवण शिजता तेन्ना बॉयलिंग पॉयंट क्रॉस जाता, म्हणजे 100 डिग्रीसाच्या वयर पावता भितरलें टेम्परेचर. ग्लास फुटपाक जायना म्हणून तो टफंड म्हणजे प्रोसेस केल्लो ग्लास आसता जो बसयल्लो आसता. ताज्या उपरांत तुमी पळयतलें ही आमची आयदनां आसात. आतां ही आयदनां सुर्याचें वत पडून काळी जाल्ली ना, तर ताका आमी एक काळो रंग मारी कोटिंग केल्लें आसा सो दॅट जे पळय सुर्याची किरणां डायरेक्ट थोडी हांगा पडटात आनी थोडी मिररार पडटा. जी मिररार पडटा ती परत रिफ्लेक्ट जावन हांगा पडटात आनी कुकींग फास्ट जाता. म्हणजे म्हाका एक सांग, जर कोण हो कुकर विकतो घेता जाल्यार ही आयदनांय बी बरोबर मेळटा ताजे? हय, हें सेटअपूच तुमकां बरोबर मेळटा. आनी दुसरें हो काळो रंग कित्याक लायता, कारण तो गरमी आपल्या भितर ओडून घेता. आतां हें पळया की शीत जें आमी पळयता, आमचें शीत तयार जाल्लें आसा हांगा. तशेंच हांगा सायडीक जर असो आतां हो बटाट आमी कितें केला, असोच मदीं दवरला. बटाट उदकान बी घालून उकडून गरज ना, तांतयां बटाट कणगां जी आसा ती आमी अशीच सायडीन घालून दवरूंक शकता. बटाट सुद्दां हात लायलो की फुटलो, इतलो मोव जाला. इतलो मोव जावन तो आतां शिजला बटाट. आतां दुसरी गजाल, आतां हांगा बरोच वास आयिल्लो आसा. केक आमी दवरिल्लो आसा मुद्दम तुमच्या खातीर. हो पळया केक. एक सामकी अजापाची गजाल आसा की कुकर सो यूज फक्त न्ही हो, फक्त गरम करपाकूच न्ही, बेकिंग सुद्दां म्हणजे केक सुद्दां हांगा सोलार कुकरार आनी गॅडांतल्यान करून आमकां दाखयल्ले आसात. मुद्दम आमी येता म्हणून डेमॉन्स्ट्रेशन केल्लें आसा. तर एक मुद्दम टीप दिवचीशी दिसता की तुमचे जे आवडीचे लोक आसात, क्रिसमस प्रेझेंट जेन्ना तुमी दितले तेन्ना एक सोलार कुकर तुमी क्रिसमस प्रेझेंट दियात एक फॅमिलीक. आनी क्रिसमस केक सुद्दां सोंपेपणान तुमी हांगा करूंक शकतले. अनुपा, कसलोय केक करूं शकता? हय, कसलोय केक करूंक शकता. केकूच न्हय तर दोणस, तवसळी जे आमी कितें उकडटात तें सगळें हातून जाता.
फक्त तातूंत भाजपाची जी गजाल आसता ती जायना, पण तळपाची भाजपाची सोडून सगळें जाता. पण कशें आसा, आतां भाजी जेन्ना आमी करतात तेन्ना फोण्ण मारपाक जाय. आमी गॅसार फोण्ण मारून मागीर ती भितर शिजोवपाक दवरूंक शकता, किंवा भितर शिजोवन मागीर फोण्ण मारूंक शकता. सो देर इज अ ऑप्शन. म्हणजे आमी कितें म्हणटा की सोलर कुकर वापरप हाजो अर्थ गॅस वापरप ना असो न्हय, पण गॅसी बरोबर जर हो वापरशात जाल्यार आमचें खुबशें इंधन वाचता. फक्त जर हातूंत तुमी शीत रांदशात जाल्यार जो सिलिंडर 4 फॅमिली खातीर म्हयनोभर किंवा 22 दीस येता तो एक्झॅक्ट 9 डेज चड येता. हो आमी एक्सपेरिमेंट करून पळयलो आसा. 9 दीस चड येता गॅस जर फक्त हातूंत तुमी शीत रांदशात, कारण आमी शीत हें आमी जेवतातूच गोंयकार. तर तें जर रांदशात जाल्यार आमकां 9 दीस सिलिंडर चड येता. सो आतां गॅस सिलिंडराच्योय किमती वाडिल्ल्यो आसा. सो हें एक पर्यायी इंधन म्हणून आमच्यान वापरूं येता. तशेंच जी कोण कामाक वचपी आसता तांचो क्वेश्चन आसतलो की आमी सकाळीं फुडें कामाक वता, मागीर आमी रांदतलीं केन्ना, म्हणजे 2-2 वरां दवरचें पडलें जाल्यार आमकां टायम ना. कशें जातलें तें. तर सांगपाचें म्हणजे अशे खुबशे लोक आसा जे सर्वीस करता आनी सोलर कुकर वापरता. म्हणजे अशा तरेन एक 8-10 दीस वापरलो काय आपुणूच ताजी आपल्याक टॅक्नीक कळटा खंयच्या एंगलाक दवरपाचें. जे ते यूज करपाचो. हय. फक्त इतलेंच कॅर घेवंक जाय की हाजेर सावली पडपाक जायना. जर सावली पडली जाल्यार तें जेवण सारकें कूक जायना. मातशें कच्चें उरता. कच्चें उरता म्हणजे तें कुकूच जाय, कारण तितली हीट ताका मेळना. सो इतलें एक कॅर घेवंक जाय की खंय आडेकडेक जर झाडां आसा जाल्यार ताजें अशाच रितीन तें दवरपाक जाय की डायरेक्ट सनरेज पडटा अशा जाग्यार तें दवरपाक जाय. आनी फुकट एनर्जी आसा, सूर्य काय आमचे कडेन पयशे मागना. तुमी इतलें रांदलें आपल्याक पयशे. हेल्थी आनी एनवायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी. आनी आयच्या काळाची ही गरज जावन आसा. आनी सगळ्यांक एकूच अपील आसा की तांणी सोलर कुकर अवश्य वापरपाचो. अनुपान आमकां दाखयलें की सोलार कुकर हाजे युजीस कितें आसा. आनी तुमकां अशें दिसता की सोलार कुकर आमकां टायम ना बी अशें जाल्यार दॅट इज नॉट एन एक्सक्यूज. तुमी सकाळीं जर दवरून गेले ऑफिसाक वतना दनपारां लंच ब्रेकाक आयले की तुमचें अन्न हांगा तयार आसता आनी तें पौश्टीक आनी एकदम बरें स्वादिश्ट अशें आसता थ्रू सोलार कुकर. आतां हें सगळें आयकून तर तुमकां दिसता की सोलार कुकर घेवपाक जाय. तर सोलार कुकर असोच म्हाका दिसना की सगळे कडेन बाजारांत मेळटा. तर अनुपा आमकां आतां हें सांग, हो सोलार कुकर कसो मेळोवपाचो लोकांनी? तशें ओपन मार्केटान थोड्यां कडेन अवेलेबल आसता हो कुकर, पण आमचे कडेन आमी गोवा एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सीन हाडून दवरतात हो सोलर कुकर, आनी ताजेर आमी 50% सबसिडी दितात. म्हणजे आतां जो लास्ट आमचो जो टेंडर जाल्लो तातूंत ताजी किंमत 1890 रुपया आशिल्ली, आनी ते अर्द्या किंमतीर आमी रेशन कार्ड जे कोण प्रोड्यूस करता, आनी आमची एक धाकटी फॉर्मेलिटी आसता एक फॉर्म भरपाची, ताका एटॅच केले काय आमी तो सोलर सालिगांव गोवा एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सीन येवन घेवपाचो. हय, सालिगांव घेवपाचो, किंवा आमचे ब्लॉक्स जे आसा म्हणजे तालुका जे आसा तशें तालुक्यांनी आमचे फील्ड असिस्टंट पोस्ट केल्ले आसा BDO ऑफिसांनी. तर ते BDO ऑफिसान सुद्दां तुमच्यान वचून घेवं येतात. तर आतां फुडला तुमकां सगळे सोलार गॅजेट्स दाखोवचे पयलीं म्हाका सामकी रूच सुटल्या. वास हांगा येता एकदम. केक आमी ट्राय करया. सोलार एनर्जीन कूक केल्लो केक एकदम स्वादिश्ट आसा. थँक्स अनुपा. क्रिसमस केक तुमकां सगळ्यांक क्रिसमसाचे उनुनीत परबी दिवन हांव क्रिसमस केक सोलार केक खाता. खरोच बरो आसा. एकदम मोव आसा आनी एकदम स्वादिश्ट आसा. ओवनान जेन्ना आमी केक करता न्ही केन्ना केन्ना आमकां अशें दिसता की तो घट्ट जाता मातसो, पण हातून तें टेम्परेचर उरल्या कारणान तो एकदम सॉफ्ट जाता. तुमी मुद्दम टेस्ट करूंक शकता. एकदम soft आसा. एकदम सॉफ्ट जाता. म्हाका दिसता की आमच्या दर्शकांक हें पळोवंक मेळटा, पण टेस्टूय करपाक मेळपा जाय आशिल्लें. पूण तें करपाक तांणी सोलार कुकर घेवचोच पडटलो आनी सोलार एनर्जीचे बरोबर एक्सपेरिमेंट करून ते आपल्या लायफाचो एक भाग करचोच पडटलो. तर आमी आसात सोलार बसा कडेन. सोलार बस म्हणजे एक जे वाहन आसा जातून सगळे सोलार इम्प्लिमेंट्स आनी रिन्युएबल एनर्जी इम्प्लिमेंट्स लायिल्ले आसात. म्हजे बरोबर आसात गोवा एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सींतले मच्छिंद्र कवठणकर, जे म्हजे सामके एकदम घट फ्रेंडूय आसात. खूब काम आमी बरोबर पॉप्युलरायझेशन ऑफ सायन्सान केल्लें आसा. मच्छिंद्र तुमकां आमच्या प्रोग्रामान येवकार करता. आनी जशें खूबदां तुवें आमकां दाखयलां, म्हाका दाखयलां, आमच्या सगळ्या दर्शकांक ही सोलार बस कितें आनी हे कितें कितें उपकरणां आसात आनी लोक हांचो वापर कसो कसो करूं शकतात तें आमकां मातशें एक्सप्लेन करात. अवश्य अवश्य.